नमस्कार. परत एक फावट आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत पावसाची धुमशाणां सुरूच. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन हुमटून पडली झाडां. आयज फाल्यां पडूं येता घोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. उटंगराच्या पावसाक लागून व्हांवून गेल्लो साळ न्हंयचो गाळ साचला केळशी मोबोर दर्यादेगेर. संबंदीत प्रशासनान खारेबांद वाठारांत न्हंयत आशिल्लो तणाचो गाळ काडून करचो नितळ. तळाव्या सरपंचाची मागणी. गोंयभर पावसाचो सांवार. फाटल्या 24 वरांत आणीबाणीच्यो 103 घडणुको. सुमार 9.78 लाखांचें आर्थीक लुकसाण. राज्य हवामान खात्याची माहिती. केरये खांडेपार महामार्गाच्या कामाक लागून शेतकारांच्या शेतांत चिखल पीक आनी जमनीचे व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. शेतांतली माती आनी रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हूण शेतकार तुकाराम गावडेची मागणी. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून केरये खांडेपार वाठारांतलो सर्व्हिस रोड खचलो जाल्यार सुरावली वाठारांतलो रस्तो गेलो व्हांवून. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीचो कोसळ्ळो मोठो भाग. संबंदीत प्रशासनान घालचें लक्ष. तळाव्यांची मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत पावसाचो सांवार सुरूच आसा. फाटले 2 दीस जाले वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस झडटा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां आडवी जाल्या. कांय वाठारांत जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें. कांय कडेन लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालें. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणूय सतर्क आसा. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत उटंगराच्या पावसान धुमशणां घातल्या. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी पडझड जाल्या. लोकांच्या घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां पडलीं. कांय कडेन लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून बरेच लुकसाण जालां. तशेंच कांय कडेन संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्या. कांय कडेन शेतांनी उदक भरून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 27 तारखेमेरेन पावसाचो नेट आसतलो. आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सज्ज आसा. वाळपे भागात सध्या जोरदार पावस सुरू आसा आणि या पावसा खातीर जनजीवन आसा हे विस्कळीत जालेले आसा. 3 दीस जाले पावस सुरू आसलो. मात आज सकाळच्यान पावसाचो जोर आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणात आसा. आतांच कांय वेळा पयलीं जोरदार पावस आणि वारे येवन कांय जाग्यार झाडांची पडझड सुद्धा झालेली आसा. मुख्य म्हणटा ते जे प्री मॉन्सून जी कामां आसली ह्या पावसा खातीर तांकां सगळी रेंगाळलेली आसा. आवाज करा करा म्हणून आम्ही नव्या पडली हे सांगप आमच्या नव्या पडली. ओके. आणि तुमकां कितें दुखापत बीन कितें जालें? मातशें लागल्या रे तकलेर. ओके. तकलेर कशें पडलें. मागीर तुमी फायर ब्रिगेडीक कळयलें?
वारो आयली रातचो भरपूर त्या वाऱ्या लोटाचे मूळ बी वयर आशिल्ले मूळ सकल आशिल्ले प्रॉब्लेम जाता आता तुमगे घरा डॅमेज किती जालें डेमेज मातशे सज्जे बिजे पडले मातसो मोडले म्हाका मातशे वयर ते हें काडटा पळय दुरी गांठप काडटा वयर तेय मातशें मोडला काय सुमार जालें ते रातचे घडयलोच मोडले तुम्ही काय आसना ते फक्त काम चालू ना आसता काम चालू आशिल्लें पूण कोणा कितें जाला बी ना तशें ना तशें काय फक्त डॅमेज जालें डॅमेज जाला आणि म्हजो व्हाड ह्या व्हाडा भितर विदेशान ओल्ड घर आपलें मोडून नवेंच घर बांदप तरी चालू आशिल्लें तेन्ना राती 2:30 वरांचेर हेवी सायक्लोन जाल्या कारणान व्हड पिंपळाचें झाड ते घराचेर पडलें आनी घराचें खूब लुकसाण जाले कडेन आहा तेजो एक सज्जा सगळी मोडत पडले कडेन आसा आतां ते घरा वयर काडपाक ताका बरो हें आसा खर्च आसा तेन्ना सरकारान खर्च दिवचो अशें हांव मागणी करता आनी ताका ते खूब ते घर डॅमेज जाले कडेन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आसा. केरये खांडेपार रस्तो रुंदीकरणा वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान शेतकारां खातीर मातयेचो रस्तो तयार करून दिल्लो. मात उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हो रस्तो व्हांवून गेलो. तशेंच ह्या रस्त्याची सगळी माती शेतांत घुशिल्ल्यान सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. भौशीक बांदकाम खात्यान शेतांत गेल्ली माती काडून दिवची तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी शेतकार तुकाराम गावडे हांणी केल्या. की आमी आज्या पणज्याची शेतां आसा पळय न्हू हे हांगा रोयता अजून पर्यंत आमी एकदांय पडींग अशें सांडूं ना की जसो आमकां हो आतां तिणें हांगा PWDन आमकां हांगा रस्तो केल्लो हे सगळें व्हांवून गेल्या ती गळी माती घातलेली ती व्हांवून गेल्या आनी आमची हांगा मशिनरी दवरची पडटा. तशेंच आमकां हांगा कितें वयर काडटलो सोडटलो तण वयर काडटलो भात वयर काडटलो जाल्यार आमकां हांगा सगळें विसर्जन काडचें पडटा. तसो म्हाका रस्तो केल्लो तसो आतां ते सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. सगळे शेतांत सगळी घरी कडेन सगळी म्हाजे हे वाट आसा थंय सगळी बांदा कडेन सगळी माती पडलेली आसा. असो हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे PWD कडेन म्हाका हे सारकें बांदून दिवचें नाल्यार आमकां ही शेतां पळय न्हू आमकां ही परतून पडींग सांडची पडटली. आमी आजून पर्यंत ही पडींग शेतां सांडूं ना. तुम्ही शेत रोवपाची तयारी केल्ली आहे न्हू? हय आमी गिमान रोयता की आमी अंदू गिमान रोयले आनी अंदू गिमान रोयतना म्हाका भात काडटना हांगा खूब त्रास जाले की अशे त्रास जाले की बायलां हाडून म्हाका भात वयर काडचे पडले. बायलां हाडून तेंचे कडेन तेजे व्हडले पिशव्यो दिवपाक आमचे कडेन जायना. त्या खातीर म्हाजी गाडी सकयल वयता तशी म्हाका रस्तो जाय आशिल्लो तो रस्तो हांगा तेणी केलो ना. सो आता हे रस्तो केलो तो माती सगळे व्हांवून गेले. हो आतां जो रस्तो तिणी केल्लो पळय न्हू ते सगळे व्हांवून गेला आनी ते शेतां सकयल पडलेले आसा सायडीक. आतां रोवपा मेळना ना आमी फक्त गिमानूच रोयता वांयगण रोयता. पण आता रोवपा मेळपाना माती गेले. ना आतां जो पर्यंत आमकां हे काम करिना तो पर्यंत आमकां हेजे फुडें आमकां शेतां करूंक मेळचें ना. केरये खांडेपार हांगा शेतकऱ्यांक खातीर PWDन हांगा एक रस्तो करून दिल्लो. फक्त माती घालून हो रस्तो तयार केल्लो. तो रस्तो शेतकऱ्यांक बरो सोयीस्कर ठरतालो. पूण 2 दीस पडलेल्या पावसान हो रस्तोच व्हांवून गेल्लो आसा आनी ती सगळी माती शेतांत घुसलेली आसा. सध्या शेतकरी आसा ते नाराज जाल्ले आसा कारण ती सगळी माती शेतांत पडलेली आसा आनी ती काडची म्हणून तेंच्यांनी डिमांड PWD कडेन केल्लो आसा. गेली कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या शेत रोयतात आनी माती काडली ना जाल्यार शेत पडीक दवरपाची वेळ येतली अशें तुकाराम गावडे ह्या शेतकऱ्यान सांगलेलें आसा. केरये खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून फोंडेच्या केरये खांडेपार वाठारांत हालींच केल्लो रस्तो खचलो जाल्यार सुरावले वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खोडून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेला. केरये खांडेपार वाठारांतलो हालींच केल्लो सर्वीस रस्तो उटंगराच्या पावसा लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्या सुवातेर 5 लायटीचे खांबे आसा. हे खांबे केन्नाय आडवे जावं येता. 8-10 दीस पयलींचो रस्तो हॉटमिक्सिंग केल्ल्याचे थळावे सांगता. आतां आमी पळयताय 2 दीस जालो गोंयांत जोरदार पावस पडटा. अशें न्ही की तें बाबा जुनानूच पावस पडटा म्हूण. कितलीं फाटलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आहा सरकाराकूय खबर आहा मायाच्या म्हयन्यान एप्रिलाच्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जाता आनी आयज कितें 22 मे. आतां ही पळयता तुमी हायवे बांदलेल्यान सेकंड फेजीचें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 75% काम जाल्लें आसा आनी हे सर्वीस रोड जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यार आमी सद्या उबी आहाय. हे रस्तो बांदतना हिंगा PWDची यंत्रणा आसली काय आमकां खबर ना कित्याक तें दिसत ना आसलेलें. सांगपाचें कारण कित्याक हो रस्तो जो बांदला डांबोर पासून घायला हो रस्तो सारकोच पोना गेला. आयज 2 दीस जाले हो रस्तो पोनान गेला. रस्त्याची परिस्थिती तशीच आहा
तरी पूण ट्राफीक येवदान वयता PWD हाची कांयच दखल घेवना. प्रायोरिटी बेजीस PWD हो रस्तो बंद करपाक जाय आसलो फॉर फर्दर डॅमेज ऑफ लोकांची कांय डॅमेज जायना जावपाक वो गाडयांक कांय डॅमेज जावना वो कंप्लीट ट्रेजेडी जायना जावपाक. पूण PWD आजून पासून ओगीच आसा, खंयच हो रस्तो बंद केल्लो ना. आतां तुमी पळयलें एक JCB गेले ती रस्त्याच्या कामाचीच ती कॉन्ट्रॅक्टर MURची ती हिंगा पोनाक गेल्ली 2 मिनटां हांगाच उरली ती शिरकोन. अशी आतां रस्त्यार ही परिस्थिती आहा. तें जावपा कारण कितें? जावपा कारण PWD आनी MUR हो कॉन्ट्रॅक्टर. MURक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट परतून दिला, गेल्लो फर्स्ट पेजीक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, ती कामां सगळीं बुरशीं गेल्लीं, इतलेच कडेन कशणान पडलेलें, कामाक वर्क नासलो, तरी पूण तुमी जाणा आसतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. अचकीत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसा लागून सुरावले वाठारात सेवरेजीच्या कामां लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार बेंद्री वेगस हांणी ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें सायमन रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. देखून थळाव्या आमदारान प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. पळय आख्खो रोड भितर गेला, आख्खो रोड भितर गेला, उदक बोला आनी आतां सद्याक पावस चडटा. पयलीं धाकलो आशिल्लो काय म्हूण आतां मागीर पडून व्हडलो जाला. पयलीं तेमी चॅम्बर मारलो, सेवेरेजान चॅम्बर मारलो, तो सगळो कोसळून गेला आतां ह्या पावसाचेर. पावस म्हणटा काल आनी आयज चड झडला. आतां तरी तळो थांबला ह्या आदारान कुरपेन तसो. आनी आतां सगळे रोड ब्लॉक, कोणाक येवपाक मेळना. गाडयो फाटल्यान मातशें काड, गाडयो येताय आनी ब्लॉक रावताय, गाडयांक टर्न घेवपाक मेळना. हें कितें चलना. आमचो MLA, लोकल MLA ताकाय हें पण गेलो ना म्हूण तो हे सायडीचेर येयलो ना आनी हें चोयलो ना. समर कॅम्प, समर फुटबॉल आनी कितें तें करपाक पडला. हिंगा आतां रेनी सिजन जालें तेजेर थोडें लक्ष घालपाक जाय, हें चोवपाक जाय लोकांक कसले त्रास जाताय तें केलें म्हणून जायना. खेळपा आहाय ते खेळले, रडपा आहाय ते रडले. हो संसार आज लोकांक असले त्रास. रोड ब्लॉक म्हणल्यार कितें? मेन रोड हो आतां इंटरनल रोड, पूण मेन रोड लोकांक वचपाचो येवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्लो संरक्षण वंटीचो मोठो भाग कोसळ्ळो. बुधवारा राती ही घडणूक घडली. 2 वर्सां फाटीं आल्तमोंत सोसायटीच्या इमारती कुशी ह्याच संरक्षण वंटीचो कांय भाग कोसळिल्लो. उपरांत हे विशीं आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक कळीत केल्लें अशें थळावें सांगता. 2 वर्सां जालीं हाचो पाठपुरावो घेता, मात संबंदीत प्रशासनान आजून मेरेन हातूंत लक्ष घातिल्लें ना अशें थळाव्यांनी सांगलें. 2023 तिनी कोसळली आणि आम्ही कंप्लेंट केली कोणाक डिझास्टर मॅनेजमेंट. ते येऊन पळयता म्हणून सांगले, जितले सांगले की आपण टेंडर काढले आणि कितें केले म्हणून सांगले, पूण कांयच करूं ना. हांव वर्सात धाडिता PWD आनी आमगे MLA कांयच करूं ना. पुण्याच म्हणटाय कांय करूं ना. वयर लेगून आतां मागीर हें सगळें कोसळलें. तेन्ना काल जालें हें काल ग्रेस चर्ची फाटल्यान गेले अल्टामाउंट हाऊसिंग सोसायटी फाटल्यान तें वॉल पडा ते अल्टामाउंटचे. तुमगे बिल्डिंगेचें नांव दामोदर चेंबर. आमगे बिल्डिंग दामोदर चेंबर. आमच्या हांगा शॉप आसा, सो आतां हे सगळी माती बिहेव जाता. पावसाक चड पावस पडले की माती सगळी सकयल येता. बिल्डिंग आसा ती आमची बिल्डिंगेर पडपाक शकता ती. सो ह्या आमच्या बिल्डिंगार लोक बी रावपी आसात. जाल्यार बिल्डिंग जर पडली म्हणले तर आमचे लोक बी मरता न्ही. सो जाता तितले बेगीन एक्शन करपाचें अशें मागता. उद्देजक चिराग नायकान बिरेस्तारा काँग्रेसींत प्रवेश केलो. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी चिराग नायकाक काँग्रेसींत येवकार दिलो. मडगांवकार दिगंबराक विटल्यात. मडगांवकारांनी तोंडान जरी हे उलोवन दाखयले ना तरी दिगंबरा प्रती तांच्यो भावना आपले परस वेगळ्यो नात. दिगंबराचेर टिका करतना मडगांव आनी मडगांवकारांक वयर काडपाची कुवत आमचे मदीं आसा अशें चिरागान उलोवन दाखयलें. उद्देजक चिराग नायकान बिरेस्तारा काँग्रेसींत प्रवेश केलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन चिराग नायकाक काँग्रेसींत येवकार दिलो. काँग्रेसींत प्रवेश करतकीर चिरागान दिगंबर कामतीक उजरावन काडलो. मडगांवा हाचे कडेन कसल्योच साधन सुविधा ना. मडगांव म्हणून हो बोट दाखयता फातोर्डा, कुट्टरे आनी नावेले कडेन. ताका घडये हे वेगळे मतदारसंघ आसात म्हणून खबर नासताले अशें चिरागाचें म्हणणें.
1995तलो जाहीरनामो दिगंबर कामत अजूनय खपयता अशेंय चिराग सांगता. ऐकात ताचें म्हणणें. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला, चिराग तूं आतां ओपन आयला, आमी आतां कोणा बी ना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कामान सांगला की चिराग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 झाले वॉश आयलो. आणि तो भिलाय बी, कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही, आमचे 4 कडेन लोक असतात, सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या, कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना, ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना, आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन. हेच एक तुमकां सांगता, कित्याक तें डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना, आनी म्हाका तें कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें थांबप ताका पावला, म्हाका खबर ना पूण म्हाका पावतलो. सर, तुमी समज ह्या दिशेन पळयले, एक चकचकीत शहर दिसता, कोणाकूय दिसतलें तें मडगांव म्हणून. तें मडगांव न्ही, तें फातोर्डा. वो तें मडगांव म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुमी गेले, एक बरो वाठार, तो कुर्दरे, हे मडगांव न्ही. हेवटेन समज जर तुमी गेले, ते नावेली. जो मनीस देवाक फटोवंक शकता तो कोणाकूय फटोवंक शकता अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करून आमी व्हडली चूक केली अशेंय ताचें म्हणणें. विधानसभा वेंचणुकीत हार खावची पडल्या उपरांत दिगंबर कामत आमचे कडेन विरोधी पक्ष फुडारी करात म्हणून मागणी करतलो. आपल्याक एलओपी केलो ना जाल्यार आपले कडेन पर्याय उपलब्ध आसात अशी धमकी तो आमकां दितलो अशेंय गिरीशाचें म्हणणें. आम्ही जेन्ना हे जाले, हांवें म्हागेलें डेजिग्नेशन सेम डे अनाउन्स केलें दॅट आय विल रिजायन, टेकिंग अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन द पार्टी ऑल्सो लीडरशिप वॉन्टेड मेक सम चेंजेस. He started blackmailing the Congress leadership that if I am not made a leader of opposition, that I have better options. The person who was made the chief minister within 2 years of his joining, he started blackmailing or threatening leadership that he has better options. And my granddaughter is saying that why you are not working with Modi. So indirectly was saying that if you don't make me leader of opposition, I have better option to leave. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या पारंपारीक मिठागरांक जैवविविधताय मंडळा खाला दिवपा खातीर सरकार मजत करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्रत्येक मालांतल्या खास उत्पादनाक एक वेगळी वळख दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसून जैवविविधताये खाला गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो. तशेंच गोंयच्या पारंपारीक उत्पादनांक राज्य वा राष्ट्रीय बाजारपेठेंत वाव मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांखळे हांगा जैवविविधताय दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलोवप केलें. आयच्या दिसा एक 2-3 गजालींचे हांव मुद्दामून डिक्लरेशनूय करता. गोंयांत आशिल्लो सॉल्ट पॅन म्हणजे एकेकाळी मीठ हे आमी सगळे जाण आमचेंच मीठ आमी खाताले, जे आमच्या समुद्र काठाच्या न्हंयचें जें मीठ जातालें तें मीठ आमकां कोणा जाणां आयोडायज्ड मिठाची खरें म्हणजे गरजूय नाशिल्ली. तेंच मीठ खूब बरें आशिल्लें, बट आमी आयोडायज्ड मीठ खावपाक लागल्यार ही सगळी सॉल्ट पॅन ही बंद पडल्या. ती सॉल्ट पॅन रिवायव करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन मदत करतले हे आयज हांव डिक्लेअर करता. आनी CSMCIR भावनगर हांच्या सहकार्यान ताका आमी परत एकदा पुनर्जिवीत करता. डॉक्टर सविता केरकर ताजेर वर्किंगूय करीत आसा. हेजेर बायोडायवर्सिटी हो लायव्हलीहूड आनी बायोसॉल्ट लोकल बायोसॉल्ट हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आमच्यो सगळ्यो BMCs ह्यो स्ट्रेंथनिंग करता आसतना ग्रासरूट लेवलाचेर तेजें कन्जर्वेशन करचें, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तयार करचें, हाच्या खातीर आमी काम सुरवात केलां. प्रोसेसिंग सेंटराचेर हांव ऑलरेडी उलयलो.
11 मे केरये खांडेपार राष्ट्रीय महामार्गाचेर दुचाकीन प्रवास करतना डिवायडराक धपको दिवन गंभीर जखमी जाल्ल्या सुनील वडार पिराय 23 वर्सांचो रावपी दारबांदोडा हाका दुर्दैवान बिरेस्ताराक गोमेकून उपचार घेतना मरण आयले. मजगती अपघाता उपरांत ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, पण गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचो जीव वाटावंक मेळना अशें दोतोरांनी सांगलें. केरया खांडेपार हांगा ह्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम चालू आसा आनी गेले कांय दिसां पासून हांगा एक्सिडेंट जायत आसा. 11 मे रातचो एक बुलेटवालो ह्या रस्त्यान वयता आसतना तो डिवायडराक आपटून इंजर्ड जाल्लो आनी ताका GMCन ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो. गेले कांय दीस पासून तो GMCन ट्रिटमेंट घेतालो पूण ताका काल मरण येयल्लें आसा. तेजें नांव जावन आसा सुनील वडार, 23 वर्सांचो हो धारबांदोडेचो भुरगो. आनी हे अपघात वाडत आशिल्ले कारणान आनी आज जे रस्तो खचलेल्या कारणान हांगा आनीकूय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. सो हांगा जाता तितले बेगीन PWDन फलक लावचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सकरे शिरोडा एका घराचेर व्हडलें आंब्याचें झाड पडपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात आंब्याचें झाड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालां अशें सियाना फर्नांडीस हांणी सांगलें. तें नांव सियाना फर्नांडीस. आयज जायतें म्हाका आयज लुकसाण जालां, कित्याक जायतो पावस पडलो आनी बरेंच वारें येयलें. बरेंच म्हळ्यार बरेंच आनी हांव भायर आसलोलें तेन्ना एक आवाज येयलो म्हाका आनी हांव तेन्ना मुगे किचनाक गेलोलें रांदपाक आनी म्हजी धूव ते पडले ते हेज्या पोंदाक आसलोली त्या रुमाक आनी सडनली न्ही आवाज जालो मामा म्हूण तेणें बोब मान ताका दिसलें हांव पडलें ना बाये दोगांय भायर यो जाल्यार बाये म्हणे कोकोनट ट्री पडली झाड घर आमचें गेलें चोय जाल्यार भायर यो जा मामा कोकोनट ट्री न्ही आख्खो आंबो पडोन कोकोनट ट्री पडली म्हणून लागोलें आनी बरें भायर यो जाल्यार आख्ख्या घरार म्हज्या तो आंबो पडोन आहा आनी आतां फायर ब्रिगेडीक हांवें आपयलो पूण तें आजून पावलो नाय कित्याक हिंगा ढवळी म्हणटाय तें मातशें एक झाड मोडोन पडलां म्हणून लेट जालो सो आतां ऑन द वे आहाय खंय आनी आमचे तलाटी बीन येवन तेणी सरपंच बीन येवन पंची तेणी आमकां सपोर्ट केला पूण आतां फुडें कळटलें कितें वयर जालां आनी कितें तें. केप्यां बाजारांत बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या 4 रेस्टॉरंट आनी हॉटेलांचेर केप्यां मामलेदार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली जाल्यार एका फास्ट फूड आस्थापनाक लागून बरोच बोवाळ जालो. ऑनलायन पद्दतीन 20,000 भरून प्रदूषण प्रमाणपत्र घेतला असो दावो फास्ट फूड धनियान केलो. मात हे प्रमाणपत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवंक ना अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. सर्टिफिकेट ना म्हणून काय आनी कितें वॉटर पोल्युशन आज कितले जाणां सध्या सेल केल्ले आसा? 3 जाणां केले. 3 जाण कसली ती हॉटेल्स काय कितें? चिकन शॉप हॉटेल्स आता कितें सांगले तांकां तुमी? सध्या त्यांनी आता सर्टिफिकेट घेवन आनी ते कांयच ना वॉटर सप्लाय वेस्ट वॉटर काय ना ते वॉटर सप्लाय म्हणटा वेस्ट उदक वयता त्याक कितें सर्टिफिकेट काडचें पडटा? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिली तशी मागीर आमी रिसीव करता. आतां तुमी तांकां टायम दिला कितले दिसां? विथीन 1 मंथ आसा टायम. तेज्या पयलीं बी 1-2 मिनट टायम दिल्लो तेणी कांयच केलें ना. आतां एक दुर्गादेवी म्हणटा तें उरलां ताका सर्टिफिकेट कोण दिल्या पूण ती सर्टिफिकेट कन्फर्म जालें ना तेणी दिलें. हॉटेल्स आसा बार एंड रेस्टॉरंट आसा तशेंच फास्ट फुडाचे आसा. फाटल्या 2-3 म्हयन्यान हेंची कारवाई चालू आशिल्ली. आयज खंय तरी परत एक फावटी तेणी कारवाई केल्ली आसा. तेतूंत 4 जी फास्ट फूड तशें बार एंड रेस्टॉरंट हॉटेल्स आसा तेतूंत 3 ऑलरेडी सॉल्व जाल्या 3 ऑलरेडी सील केल्ले आसा. पूण एक खंयची तरी जे हॉटेल आसा नवदुर्गा म्हणटात तेका कोणे तरी फाटल्या तेंपाक फेक सर्टिफिकेट ऑनलायन दिल्ल्यान खंय तरी पोल्युशन बोर्डान तेजेर क्वेशन केल्लो आसा. ते म्हणटा कितें आमी ही सर्टिफिकेट इशू करूना. तेजेर खंय तरी आयज हो खंय तरी केपें वाठारांत हेजेर मातसो बोवाळ जालो की अशी कोण ऑनलायन ज्यो आसा सर्टिफिकेट कशी इशू करूं शकतात पोल्युशन बोर्डाचेर आनी जेणे कोणें तेका सर्टिफिकेट दिली तेजे कडल्यान ते हॉटेल आसा हॉटेल मालक आसा तेजे कडल्यान 20,000
उखललेले आसा आनी हेका लागून खंय तरी तो जो मालक आसा खंय तरी टेन्शना आसा केपेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळोवया लंच टायम बुलेटीन. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA